मनोज परब हांणी राजीनामो दिले उपरांत बोरकार हाची कसलीच प्रतिक्रिया नाशिल्ली वा ताचो पत्तो नाशिल्लो देखून तांचे भुमिकेचेर सगळ्यांचे लक्ष लागून उरिल्ले। हे सगळ्या प्रकारा विशीं विरेश बोरकारान आतां स्पश्टीकरण दिलां। पत्रकारांनी पक्षात चलिल्ल्या अंतर्गत वादा विशीं धारेर धरलो तेन्ना विरेशान सांगलें की आपली भलायकी तपासपा खातीर आपूण गोंया भायर आशिल्लो। मनोज आपल्या काळजात आसा, तांणी दिल्ल्या राजीनाम्या खातीर आपल्याक दुख्ख जालाच, पूण पक्षा भितरल्यो गजाली भायर घालपाक जायना। पक्षा भितर चलिल्ल्या अंतर्गत वादाचेर पयलीं आपूण पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यां वांगडा चर्चा करतलो, उपरांत आपली भुमिका स्पश्ट करतलो, अशें आमदार विरेश बोरकारान सांगलें। गोयच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकां खातीर खुश खबर। येवपी विधानसभा वेंचणुकेच्या पयलीं एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळटलें अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली। आंबावले केपें आयोजीत केल्ल्या प्रेरणा दीस कार्यावळी मुख्यमंत्र्यान ही घोशणा केली। तशेंच डिसेंबर 2026 मेरेन रान हक्क कायद्या अंतर्गत 100% सनद वाडटले। तशेंच सरकार आदिवासी समाजाच्या हिता खातीर सदांच काम करता असो दावो मुख्यमंत्र्यान केलो। पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरात आता परतून एक फावट वाढ झाल्या। पेट्रोलाच्या दरात 2.61 रुपयांनी वाढ झाल्या, जाल्यार डिझेलाच्या दरात 2.71 रुपयांनी वाढ झाल्या। ही चौथी दरवाढ झाल्या। मजगती पेट्रोल दरवडीक लागून भाजपाच्या डबल इंजिन सरकाराचे पुराय आपेस उघड जाला, अशें म्हणीत काँग्रेसीचो अमरनाथ पणजीकरान भाजपाचेर टिका केल्या। तशेंच गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष अमित पाटकारानूय इंधनाचे दर वाडिल्ल्यान भाजपाचेर खर टिका केल्या। गोंय काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान विद्युत भवनात आशिल्ल्या मुखेल वीज अभियंतो स्टीफन फर्नांडीस हाची भेट घेवन स्मार्ट मीटर येवजण रद्द करची अशी मागणी केली। हे वेळार काँग्रेसीन स्मार्ट मिटरा आड निवेदन लेगीत सादर केले। तशेंच मागणी पुराय जावंक ना जाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केली। बार्देश आणि दिवचल मालातल्या लोकां खातीर महत्वाची चत्राय आसा। 27 आणि 28 मेक असनोड्या उदक शुद्धीकरण प्रकल्पाचे बेगोबेग देखरेख आणि दुरुस्ती कामाक लागून पुराय बार्देश आणि दिवचल मालातल्या कांय वाठारांनी उदका पुरवण मर्यादीत जातली अशी माहिती पिवपाच्या उदका खात्याक दिली। उदकाचो वापर कमी प्रमाणात करचो अशें पिवपाच्या खात्यान नागरिकांक कळीत केला। राज्यात 25 आणि 26 मेक नेटान वादळी वाऱ्या सयत
पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. देखून हवामान खात्यान राज्यात 2 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला. तशेंच नागरिकांक सादूर रावपाचो उलो मारला. मॉन्सून लागीं पाविल्ल्यान आजून मेरेन साळ न्हंयच्या उपन्हंयाचे आनी व्हाळाचो गाळ काडूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी उदका स्रोत खात्याचेर नाराजी उक्तायला. नावेली वाठारांतल्यान प्रक्रिया करूंक नाशिल्लें घाणयारें उदक थेट व्हाळांत सोडिल्ल्यान साळ न्हंय प्रदुशणाच्या जाळ्यांत सांपडल्या. प्रशासनान बेगोबेग गाळ काडपाची कामां हातांत घेवची आनी घाणयारें उदक सोडप्यांचेर खर कारवायची मागणी केल्या. आमकां उदक दियात अशी मागणी करीत दिवचलच्या सावरधाटीतल्या बायलांनी सोमारा दिवचलच्या उदका पुरवण खात्याचेर धडक दिली. तिडकिल्ल्या बायलांनी अधिकाऱ्यांचेर प्रश्नाचो शिवर केलो आनी फकत 2 दीस कळ सोंसात अशें उत्तर संबंधीत अधिकाऱ्यांनी बायलांक दिला. धनगर भावांची लोकवस्ती आशिल्ल्या दिवचलच्या सावरधाटी वाठारांत फाटल्या कांय म्हयन्याच्यान उदकाची समस्या गंभीर जाल्या. नळाक उदक येना तें नात, दुसरे वटेन टँकराचें उदक लेगीत धड मेळना. देखून थळाव्यांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटात. गृहिणीचे तर सामके हाल जालात. फातोडा भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालय वाठारात फाटल्या 10 वर्सां सावन भौशीक बांदकाम खात्याच्यो पोरण्यो स्क्रॅपाक काडिल्ल्यो गाडयो बेवारस अवस्थेत पडून आसा. ह्या विशीं थळाव्यांनी नाराजी उक्तायला. हाका लागून ह्या सुवातेचें वायट चित्र दिसून येता. तशेंच ह्या गाडयांच्या आशिकुशीक उडयल्ल्या कोयराक लागून परिस्थिती आनीक वायट जायत आसा. पावसाच्या दिसांनी ह्या गाडयांनी उदक साचपाक शकता, जाका लागून जळारां जावपाक शकता. हाका लागून लागसरच्या लोकांक भलायकेचो धोको निर्माण जावपाचो हुस्को आसा. देखून संबंधीत प्रशासनान हे विशीं बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी जाफर बुदानी हांणी केल्या. साळगांव वाठारांत एका 15 वर्साच्या सान चलयेचेर लैंगीक अत्याचार करपाच्या प्रकरणात साळगांव पुलिसांनी बिहारच्या एका 22 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केल्या. दुबाविताक न्यायालयीन बंदखणीत धाडला. पॉक्सो कायदो आनी हेर संबंधीत कायद्या प्रमाण ह्या प्रकरणाची फुडली चवकशी सुरू आसा.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आमी खंयचीय भाशा उलयली तरी ही जमीन आमचीच. सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणल्यार आमी गोंयकार. अशें विधान जस्टीस फर्दीन रिबेलो हांणी केपें जाल्ल्या इनफ इज इनफ ह्या बसके वेळार केलें. गोंयची वळख आनी अस्तित्व राखून दवरपा खातीर समेस्त गोंयकारांक एकठांय येवपाचो उलो तांणी मारलो. ह्या बसकेक जस्टीस फर्दीन रिबेलो हांकां तेंको दिवपाक 200 ते 300 लोक हजर आशिल्ले. नागव्या ग्रँड मरड वाठारांत व्हड आंब्याचें झाड पडून मोठ्या प्रमाणांत लुकसाण जालें. झाड पडिल्ल्यान 2 कारीचें बरेंच लुकसाण जालां. तशेंच हें झाड पडून कंपाऊंड वॉल आनी लायटीच्या खांब्याचेंय लुकसाण जालां. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत म्हापसा आनी पिळण पर्वरेच्या उजो पालोवपी दळान घडणूक सुवातेर वचून झाड कुशीक काडलें आनी सुवाळ नितळ केली. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. फादर बोल्मेक्स परेरा हाका गोमेकोत बरो उपचार मेळचो हाची काळजी सरकार घेता. ताच्या उपचारा विशीं डॉक्टर गुरुप्रसाद नायक हांणी हेर दोतोरा कडेन चर्चा केला अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. वास्को शारांत अंदू हुंवारेची स्थिती टाळपा खातीर प्रशासन सज्ज जालां. वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांच्या हस्तुकी गटान उदका स्रोताच्या गाळ काडपाच्या कामाक सुरवात केली. सलग 4थ्या वर्सा झिरो प्लंडिंग ध्येय साध्य करपाचो विश्वास आमदार साळकारान उक्तायलो. मजगती कदंबा बस स्टँड प्रकल्पा विशीं जुनाच्या पयल्या सप्तकांत मुरगांवकारां खातीर खाशेलें सादरीकरण दवरतले अशी माहिती आमदार दाजी साळकारान दिली. गोंयभर सध्या मॉन्सून पूर्व पावसान खोदळ घाला. अकस्मात पावसान हाजरी लायिल्ल्यान लोकजीण पुरायेन विस्कळीत जाली. पावसा पयलींच्या कामातूय कळाव जाल्ल्याचें चित्र गोंयच्या कांय वाठारांनी पळोवपाक मेळ्ळें. गटारां तशेंच नाले उसपूक नाशिल्ल्यान रस्त्यांचेर लेगीत उदक सांचून उरलें.
मजगती फाटल्या 3 दिसूच पडिल्लो हो मॉन्सून पूर्व पावस सरासरीच्या तुळेत 40% चडच आशिल्ल्याचे स्पष्ट दिसून आयला. 1 मार्च ते 24 मे या मजगती गोंयांत सरासरी 34.6 मिमी पावसाची नोंद जाल्ली आसा. तशेंच केपें तालुक्यात सगळ्यात चड पावसाची नोंद जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला. मोबर दर्यादेगेर छत्तीसगडांतल्या एका 27 वर्साच्या शशी लोकरा ह्या तरणाट्याचो खून जावपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ताचेर धारदार शस्त्रान हल्लो केल्ल्यान ताका गंभीर दुखापत जावन मरण आयलें. संजय मांझी, आशिष कुमार, जगनंदन सिदार ह्या तिनूय दुबावितांनी शशी हाचेर हल्लो केलो असो आरोप कागाळदार रोशन लाकरा हाणें केला. देखून कोलवा पुलिशेन खुन्याचो गुन्यांव नोंद केल्लो अशी माहिती मुखार आयिल्ली. देखून कोलवा पुलिशेन खुनाचो गुन्यांव नोंद करून 3 जाणांक अटक केला. उत्तर प्रदेशातल्या मथुरा हांगा 25 मे दिसा जैत पुलीस स्टेशनाच्या झगड्यात जाल्ल्या पुलीस चकमकीत 3 गोरवा चोर गोळीबार जावन तांकां मरण आयलें. तांचे कडल्यान 1,40,000 रुपयांची रोकड आनी 3 पिस्तुलां जप्त केल्यात. महाबळेश्वर पोलादपूर रस्त्याचेर धोकोदायक आंबेनळी घाटार भीषण अपघात जालो. कोकणांतल्यान परत येतना स्कॉर्पिओ जीपीचे नियंत्रण सुटून 1,500 फूट खोल देगणांत कोसळ्ळी. ह्या व्हडल्या अपघातांत 8 तरणाट्यांचो जाग्यारूच मरण आयलें. नाशिकात बचाव कार्यावळीत प्राणी फाउंडेशनाच्या वांगड्यांनी गौरक्षका वांगडा बेकायदेशीर कत्तल येरादारी ट्रका वयल्यान 27 वासरांक सोडयले. वासरांक वेदनादायक अवस्थेत गाडये भितर घट्ट बांदून दवरिल्ले मेळ्ळे. बचाव पंगडान रोखडेच जनावरांक मुक्त करून बॉम्बा सारकी बाटली वापरून तांकां दूध दिलें. सगळ्या वासरांक सुरक्षीत सुवातेर व्हेले आनी आतां ह्या प्रकरणाची फुडली चवकशी सुरू आसा. दिल्ली पोलिसांनी व्हड कारवाय करून 23 मे दिसा मधु विहारात ऑनलायन IPL सट्टेचे रॅकेट बंद केले. पुलीस पंगडान केल्ले धाडीत 3 जाणांक अटक केल्या. अधिकाऱ्यांनी लॅपटॉप, टॅबलेट, 9 मोबायल फोन आनी सट्टेचे सॉफ्टवेअर मेळयले.
सट्टेच्या नेटवर्का कडेन जोडिल्ले दुवे सोदपा खातीर फुडली चवकशी सुरू आसा अशें पुलिसांनी सांगलां. खर उष्णताय लारांचो आतां मनशा वांगडा जनावरांचेर परिणाम जावपाक लागला. मुरादाबादांतल्या बळी खातीर पोसपी बोकड्यो वाडत वचपी तापमान आनी चड उष्णतायेक लागून दुयेंत पडटात. जनावरांत जोर, निर्जलीकरण आनी सुटसुटीची हालचाली ह्यो केशी नेटान वाडत आसात. मालक बोकड्याक पशुवैजकी हॉस्पिटलांत व्हरतात. थंय दोतोर तांकां IV ड्रीप आनी वखदां दिवन उपचार करतात. उष्णतायेच्या लारा वेळार जनावरांक सावळेत दवरून फावो तें उदक दिवपाचो सल्लो तज्ञ दितात. शाराच्या साबार वाठारांनी व्हड पावस पडिल्ल्या उपरांत श्रीनगरांत हवामानात अचकीत बदल जालो. पावसाक लागून तापमान उणें जालें आनी उष्णतायेंतल्यान खूब गरज आशिल्ली सुटका मेळ्ळी. थंड आनी सुखद हवामान शाराक आच्छादीत केल्ल्यान रस्त्याचेर हालचाल उणी जाली. शारांचेर थंड हवामानाचो आवरण पसरिल्ल्यान रस्त्याचेर लोकांची गर्दी दिसली. हवामान खात्यान फुडल्या वरांत हळुवार पावस पडपाचोय अदमास काडला. बिहारान विधानसभेच्या कर्मचाऱ्यां खातीर पटनात नवी बस सेवा सुरू केल्या. उक्तावण सुवाळ्या वेळार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमारान बशीक ध्वज दाखयलो. विधानसभा कर्मचाऱ्यांक बरी आनी सोयीस्कर येरादारी सुविधा दिवप हो ह्या उपक्रमाचो हेत आसा. ह्या सेवेक लागून कर्मचाऱ्यांचो प्रवास चड सोयीचो जातलो आनी दिसपट्ट्या येरादारीत सुदारणा जातली अशें अध्यक्षान सांगलें. नेपाळ शिमेलागी पिठोरागढ जिल्ह्यात आशिल्ले ओम पर्वत हे एक दुर्मीळ सैमीक अद्भुता खातीर फामाद आसा. काळखांतल्या दोंगराच्या पुश्टेचेर बर्फ अशे तरेन बसता की पवित्र हिंदू प्रतीक ओम तयार जाता. ह्या खाशेल्या दृश्याक दर वर्सा हजारांनी भक्त पर्यटक सैममोगी लोक आकर्षित जातात. हिमालयाचे तेमक खूब आध्यात्मीक मानतात आनी हिंदू लोकां मदीं ताका खोलायेन धार्मीक म्हत्व आसा. देशांतल्या नव्या फुकट इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅव्हल ऑथरायझेशन वा ETA येवजणे खाला भारतीय पर्यटकांक श्रीलंकेत विजा मुक्त प्रवास मेळटलो. श्रीलंका सरकारान फुकट ऑनलायन प्रवास परवानो मेळोवपाक पात्र आशिल्ल्या 40 देशां मदीं भारताचो आस्पाव केला. नव्या धोरणांतल्यान भारतीय नागरिकांक 30 दिसां मेरेनच्या अल्प भेटी खातीर कसलीच विजा
शुल्क भरनासतना ऑनलायन ETA खातीर अर्ज करपाक मेळटा. हे कृतीक लागून पर्यटनाक चालना मेळटली आनी भारतीय भोंवडेकारांक प्रवास सोंपे जातले अशी अपेक्षा आसा. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात.